रस्त्यावेल्यान गोवो पासार जातना जाल्ल्या एक्सिडेंटांत 70चे एकले चली गेले। टू व्हिलरीन कामाक वतना सोमारा सकाळी ही गजाल। वाटेर गोवो आडवो आयलो तो पळोवन ब्रेक मारलो आनी झटके सरशी फाटी बशिल्ले पूजन मेळेकार पडले। जीएमसीत व्हरतना वाटेर ते गेले। पूजनाचो सोयरो म्हणटा गव्यान गाडयेक धपको दिलो। लोक गव्यांक थंयसावन हालोवचे म्हूण मागतात। आयज सकाळी जो एक्सिडेंट जालो तो हांगासर गुळेले थंयसर हितून स्कुटरान ती कामाक वयतली तेजेर गवरेड्यान हे डॅश मारली आनी ती पडली। 15 दिसां पयलीं असोच एक्सिडेंट जाल्लो हांगासर कणकिना थंयसर एके बायलेक मारले पूण हें सुद्दां चालूच आहा। गव्हर्मेंट म्हाका तेजेर कांयच करिना, हें चालूच उरतलें जाल्यार कोणी तरी हेजेर हें करपाक जाय न्हू, स्टॉप करपाक प्रयत्न करपाक जाय। पूण हेजे आयज भुरग्यांची कांय चूक जाता, ती घरांत फक्त 3 फॅमिली मेंबर तेंचो मदती तेंचे येवपी कोण ना आनी आयज ती काम करून पोट भरतली। एक 23 वर्सांची चेडूं तें आतां तेजी फॅमिलीन कशें जगपाचें कांय कळना। थोडे डिमांड तेच म्हणटा न्हय, तांकां एक तर तेंची फॅमिली पळोवपाची आनी ती गव्हर्मेंट थंय हितून आहा ते एरियेत आहा तांकां कितें गव्हर्मेंट कितें कंट्रोल करपाक जाय तांकां कितें एक तर भायर घालोवपाक जाय जाल्यार तांकां ते धरपाक तरी जायना कितें तरी। थंयचो आमदार मंत्री विश्वजीत राणे जीएमसीत फामिलीचे वासपुसेक पावलो। तो गव्यांक दोंगर काडून पलतडचे अभयारण्यात धांवडावपाच्यो गजाली करता। उपरांत विश्वजीत शेळूय गेलो। गांवांत सद्याक 2 फॉरेस्ट गार्ड दवरपाचें थारलां आनी म्हणूनच आमकां कितें तरी उपाय करचो पडटलो म्हणून तांकां विनंती केला की सत्रीन मुवमेंट पळोवपाक कशें कितें चल्लां तें खंय कितें भोंवता तें हेजेर लक्ष घालपाक आनी त्या प्रमाणे मॉनिटर करपाक। आनी जे खंय आमकां डावट दिसता की आतां ते हे आतां गवरेड्यान जे कोणी आयज सकाळी इन्सिडंटाक आशिल्ले तेका आयडेंटिफाय करून सहकार्य लोकांचे घेवन ते आयडेंटिफाय करून आमी तेका ट्रँक्युलायज करून दुसरे कडेन रिलोकेट करतले। 70 न्हू, महावीर सेंच्युरी आनी खंय घालूं शकता, बोंडला घालूं शकता, खंय जाय तें व्हरून दी पूण आमकां लोकांक सांबाळचें पडटलें। आनी हे चड जावंक लागले 1.5 म्हयने भितर सेकंड इन्सिडंट। हांव मुख्यमंत्रीक सांगून आमी वाट काडया। गांवचे लोक म्हणटात सरकारान गव्यांचो बंदोबस्त करचो। ह्या गव्याचो आतां बाकीच्यांकूय भंय। आता सरकारांक तर जनावरां जायी जाल्यार तेंच्यांनी ती शेरक काडून आपल्या ताब्यात दवरूंक जाय। आमच्या प्रॉपर्टी ती भोव जायना आनी आमच्या पब्लीक प्लेसीचेर येवं जायना ती जनावरां। ती तेंच्यांनी आपली शेरक काडून सेपरेटूच आपल्या ताब्यात दवरूंक जाय अशी तेंच्यांनी हे करूंक जाय। एक्सिडेंट पयलींच जाल्लो, आमी जेन्ना येयली तेन्ना तो आपलो पडलेले आसले थंय भावान तेका अशें धरलेले तेका पळोवन आबूज जाली एक्सिडेंट जाला आमी तेका हात लायलो असो हात लायलो तेन्ना गवरेडो तेन्ना होतोय आसलो असो गवरेडो फुड्यांतल्यान गेला आमी पळयला। तुम्ही गोंयचो पंच सरकारान हेजेर अजून पर्यंत कांयच उपाय फाटल्या 15 दिसां पयलीं एक इन्सिडंट जाल्लो, एक कणकिऱ्याची बायल एक्सपायर जाल्ली, बिस्टारान अटॅक केल्लो पूण सरकारान ते पर्यंत अजून काय तेजेर हें करूं ना, उपाय घेवना। तेन्ना म्हाजी एक सरकारा कडेन विनंती आहा बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर हें करचो, उपाय काडचो। आनी आतां आमी सगळीं बायलांक वचून बंदोबस्त करपाचो आनी कितें ते तुमी फुडारा सांग करपाचें। आतां दोगां जालीं अशी करून मागीर सगळ्यांची जातले खूब जाणां जालीं, दोगां जालीं वयल्यान दुखलून सुद्दां उडयता आनी गांवांतली भुरगीं आसात आनी आतां ह्यो गाडयो ना आमकां मोठ्या वयचें पडटा कामाक सकाळी फुडें आनी शाळेन बी वयता तांकां त्याच रस्त्यान आनी रस्तो ना। प्रुडंटा खातीर चेतन गवास आनी महादेव जोशी। निर्भया सामुहीक बलात्कार आनी हत्येचे केशींत आरोपींनी घाल्ली फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली। आरोपींक फाशीच, 4 आरोपींनी पोरू मायात कोर्टांत फेरविचार याचिका घाल्ली। आपल्याक न्याय वेवस्थेचेर विश्वास म्हूण निर्भयाची आवय उलयली। आतां राष्ट्रपती कडेन दया याचना हो एकूच पर्याय रेपिस्टां मुखार उरला। गोवा अगेन्स्ट CRZ नोटिफिकेशन 2018च्या बॅनरा खाला कितलेशेच NGO आनी राजकीय पक्षांची युती जाल्या। ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशना आड आवाज सुरू जाला। ही अधिसुचोवणी फक्त रियल इस्टेटीचे भरीक नुस्तेकारांक खंय ती बादतली। अधिसुचोवणी रद्द करची म्हणून विशय लावन धरला। गांवांनी वचून जागृती करपाची आनी कावते लावपाचें थारलां। गोवा अगेन्स्ट CRZ नोटिफिकेशन 2018च्या बॅनरा खाला गोंयच्या रापणकारांचो एकवट गोवन्स फॉर गोवा, म्युजिकल वॉरियर्स, ट्रान्सफॉर्म गोवा, प्रदेश काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस युती करून एकठांय आयल्यात। The shack owners are within the 50 meters. If this shack goes, what will happen is that big structures will come out and the shack owners will have no place to erect the shacks. We feel that the real estate lobby is behind this. This real estate lobby wants to now
put up more buildings in ecologically sensitive areas. Goa is a very small state, and they tried to encroach on forest areas, and now they are trying to encroach on CRZ areas. So on no condition will any of us allow any relaxation from 200 to 50 meters and any further classification. At village level discussion जावचे, at पंचायत level हे discussion जावचे, त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषद म्युनिसिपालिटी लेवल्स आणि सगळ्यांत महत्वाचे म्हणटा ते येता ते आमच्या विधानसभाची जी असेंब्ली आसा तेन्ना ह्या टॉपिकाचेर ह्या इश्यूचेर डिस्कशन जावचे. आमी ह्या बाबतीन निशेध करता सरकाराचो की लोकांक मतीन घेना आसतना तांच्यांनी हें फुडें धुकलपाचो यत्न केला म्हणून. सेंट्रल गव्हर्मेंटाकसून पंचायत डायरेक्टराक एक सर्क्युलर आयिल्लो की ऑन CRZ नोटिफिकेशन 2018 प्लीज डिस्कस दिस इश्यू एस्पेशली विथ कोस्टल बेल्ट पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज. हो पंचायत डायरेक्टरान सर्क्युलर लिपोवन दवरलो. फक्त बॅगां घेवपाचें काम हे सरकार करता आनी कोणाचें बरें करपा खातीर हें सरकार वावरना. सगळ्या गावांनी वचून CRZचे हे अधिसूचनेचे आड जागृती करपाचे आणि विरोध म्हूण कावथे लावपाचे NGO एक्टिविस्ट आणि राजकीय विरोधकांचे अलायन्साचे बसकेत खंय थारला. Every activist who are fighting, many of them, the parties, Congress parties, Aam Aadmi Party has made statements, press statements, and made the suggestions also. NGOs have made the suggestions. So we thought of bringing this, making, all of them come together under one umbrella. So to make a sustained effort again, since the government has almost neglected all the voices of the Goan people, to pressurize the government. There's an assembly session coming up. We want to create a movement under this banner and take this protest to the villages of Goa, make them aware about all the detriments that will come in or the evils that will come in due to this notification. As a sign of protest, we intend to go in every village and plant a coconut tree within the 200-meter zone as a sign of protest. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकर. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.